So these things keep changing. Yes. आणि आय एम नॉट शुअर एक्झॅक्ट रिझन बट थिंग्स Okay. कीप चेंजिंग. बरें. आणि आज ही ऑयल बरी फाल्यां ती ऑयल बरी. बट आय थिंक द बेसिक मेसेज इज Moderation. इज मॉडरेशन. Moderation. कमी. आय मीन बरं. सो मातशें थोडें कितें खालें वेगळी गोष्ट. सदां उठून तूं खूब खावंक लागलो ती वेगळी गोष्ट. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा तो घेवया. हॅलो 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 हां विचारात. हॅलो दोतोर हांव फोंडासान उलयतां. हां विचारात. मागीर हार्टाक सान मागीर मातशें मुयेलेल्या भशेन जाता कंप्लीट खंय हार्टाच्या सकयल मागीर स्टमक आसा न्ही तेच्या हातून. हां हय केन्ना मूय येता. हें आतां जालें 2-3 म्हयने जाले. 2-3 महिने जाले मागीर कितें केल्या उपरांत मूय येता, जेवल्या उपरांत मूय येता, न्हिदल्या उपरांत मूय येता, काम केल्यार मूय येता, केन्ना मूय येता. जेवलो की मागीर तेजे लागूनच हें जाता जेवलो की. आनी डायजिनाचे बी प्रॉब्लेम जाता डायजीन बी सारकें जायना. डायजीन सारकें जायना काय डायजेशन सारकें जायना. डायजीन जायना सारकें जेवलें की सारकें पचन जायना. पचन जायना पचन जायना. हय. हां तुमचें वय कितलें. हॅलो हां वय कितलें काय विचारता डॉक्टर. एज 39. सी जनरली पोटाच्या हार्ट काळजाच्या दुयेंसाची सिमटम्स खूब तरेची आसतात. सगळ्यान कॉमन म्हणल्यार छातयेन दुखप. पूण थोड्या लोकांक वयल्या पोटान पोटाचो जो वयलो भाग आसा थंय दुखप, नाल्यार कितें खांद्यान दुखप, मानेन दुखप, जॉ दुखप, ह्यो गोश्टी जावंक शकता. तुमच्या एजीर 39 आनी वे यू डिस्क्रायब इट की बाबा जेवतकूच त्रास जाता आनी अशें जळजळटा ऑर मुयेता, दॅट इज मोर लायकली नॉट अ हार्ट सिमटम. तरी ह्यो गोश्टी अश्यो सारक्यो बऱ्यो बसून उलोवल्या शिवाय तपासल्या शिवाय सांगपाक कठीण. सो फायनल थिंग इज अगेन दोतोराक मेळून सारकें डिस्कस करात, तुमचे एक्झॅक्ट सिमटम्स कितें ती पळयात, तपासून घेयात, मागीर त्या प्रमाणे फुडें एडवायस. बट जनरली तुमी जशें सांगता डजंट सावंड सामकें कन्सर्नींग हार्टाचें अशें. आनी बसून ताणें आनीक सांगिल्लें की तांकां पचन सारकें जायना. मे बी म्हणजे देर इज म्हणजे रिलेटेड तांचे अपचनाक किंवा एसिडिटी लागून अशें आसूं शकता मोस्ट लायकली. बट तरी सुद्दां ताणें चॅक करून कन्फर्म केल्यार बरें. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो येस. हां विचारात प्रश्न विचारात. हॅलो डॉक्टर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हॅलो डॉक्टर हांव हार्ट पेशंट डॉक्टर. हांवें एन्जिओप्लास्टीक सर्जरी केल्या. हां हय ते डॉक्टर तेणी म्हाजे 3 ब्लॉक आसले, 3 ब्लॉक मेवळे. हय हय पूण तेणी एकाच मेन ब्लॉक आसा पळय ताका तेणी ते एन्जिओ कितें केला त्या 2 तशेंच सोडल्या. आनी आतां म्हाका तेणी टॅबलेटां दिल्या, ती प्लाविक्स टॅबलेट दिल्या क्लॉपिडॉग्रेल 75 mg. आनी म्हाका प्रेशराचें आसा, म्हणजे प्रेशराक म्हाका ती लो प्रेशर म्हणून टॅबलेट्स दिल्या. आतां ऑलमोस्ट 2 years जाली हांव ती टॅबलेटाचेरूच आसा डॉक्टर. पूण हांव क्वीट आसता डॉक्टर, आतां येयला हांव गोंया. अच्छा गोंयान आयला तूं. एज कितें तुमची. गोंयान येयला आतां हांव ते आनी ती भायर दिल्ली ती टॅबलेटां घेवन येयला आनी तीच चालू आसा म्हाजी सगळी. पूण हांव ती प्लाविक्स पळय ती क्लॉपिडॉग्रेल हांव हांगा गोंयची घेता. अच्छा आनी एज कितें म्हणटा तुमची. हां डॉक्टर एज पिराय 52 डॉक्टर. 52. अच्छा 52. हां बरें बरें ओके. हय ते म्हाका हांवें क्वीट विचारलेलें डॉक्टर, ताका कितको तेंप पासून म्हाज्यान ती टॅबलेटां सगळी घेवपाक जाता. खूब भाशेची दिल्या तेणी म्हाका, फक्त क्लॉपिडॉग्रेल न्हू पूण हार्टाक म्हाका आनीक एसिडिटीची बी दिल्या, सगळी टॅबलेटां दिल्या. तुमी कोलेस्ट्रॉलाक कितें वखद घेता. हय कोलेस्ट्रॉलाकूय बी तेणी टॅबलेटां दिल्या म्हाका, जोकोर म्हणून जोकोर. बरें बरें. कितें आसता की हार्टाचे टेस्ट करतात एन्जिओग्राम म्हणून, तातूंत ब्लॉक्स म्हणटात दाखयतात. ब्लॉक्स म्हणजे एखाद्या शीर बारीक जाल्ली आसता, शीर ब्लॉक जाल्ली आसता. सगळ्योच शिरो ज्यो ब्लॉक जाल्ल्यो आसता वा बारीक जाल्ल्यो आसता तांकां कितें एन्जिओप्लास्टी करपा जाय अशें नासता. ज्या रितीन वी फायंड द डिजीज, म्हणजे शिरोंची खंय ब्लॉक आसा, खंयच्या शिरेन आसा, व्हडली बारीक, कितले प्रमाणान ब्लॉक जाल्या, हें सगळें पळोवन ठरयतात की ताका कितें एन्जिओप्लास्टी करपा जाय, एन्जिओप्लास्टी करपाची जाल्यार खंयच्या शिरेक करपाची, ऑर कितें बायपास करपा जाय. आनी थोड्या पेशंटांक ब्लॉक आसून सुद्दां, थोड्या प्रमाणान ब्लॉक आसून सुद्दां फक्त वखदांनी ट्रिटमेंट करतात. तांकां एन्जिओप्लास्टीची गरज नासता आनी ऑपरेशनाची गरज नासता. म्हणटकूच एक्झॅक्ट ते तुमकां तेन्ना त्रास कितें जातालो, दुसरें म्हणल्यार एन्जिओग्रामाचेर कितें मेळिल्लें, बाकीच्या हार्टाच्या टेस्टांचेर कितें मेळिल्लें, हें सगळें पळोवन मागीर दोतोर ठरयता की सगळ्यान बरो ट्रिटमेंट कितें. सो तुमच्या केसीन म्हाका दिसता तांणी ठरयलें की एका शिरेक एन्जिओप्लास्टी करपाची आनी बाकीच्यो तश्योच सोडून
फक्त वखदां चालू दवरपाची आनी चड करून दॅट मस्ट बी द रायट डिसिजन. पूण सगळे रिपोर्ट्स पळयल्या शिवाय सगळें की ठरोवपाक कठीण. वखदां अगेन जनरली क्लॉपिडोग्रेल आमी एक वर्सा पलीकडे हार्ट अटॅक पेशंटांक ऑर स्टेंट घाल्ल्या पेशंटांक प्लॅविक्स तुमी म्हणटात ते चालू दवरनात. कोलेस्ट्रॉलचे वखद जनरली लायफ लाँग कंटिन्यू करतात आनी बाकीची वखदां ऑफकोर्स कित्या खातीर आसा हें तें पळोवन मागीर एस्पिरिनूय जनरली हार्ट पेशंटांक लायफ लाँग कंटिन्यू करतात. अच्छा, हांव तो डॉक्टर मातसो हांचोच क्वेश्चन स्ट्रेच करता की ताणें म्हटलें की तेन्ना एंजिओग्राफी केल्ली न्हय 2 वर्सां पयलीं. आतां तांकां इज देर अ नीड ऑफ रिपिटेशन, म्हणजे ताची रिपीट करपाची अशें जाल्यार वॉट इज युअर गायडलायन, म्हणजे लेट्स अस्यूम दॅट दीस पेशंट हेल एन हार्टी, तरी सुद्दां तुमी रिकमेंड करतात किंवा वॉट इज युअर लायन ऑफ, म्हणजे तुमचो प्रोटोकॉल कसो आसता? सी रेकमेंडेशन तशें रुटीन एंजिओग्राफी करप, एंजिओप्लास्टी जावन रुटीन म्हणजे प्रत्येक पेशंटाक एंजिओप्लास्टी केली वर्सभरान जर तूं 2 वर्सांनी भर तूं एंजिओप्लास्टी परत दी एंजिओग्राम करप हें दिस इज नॉट रेकमेंडेड. बरें, ओके. सो जनरली मोस्ट ऑफन वी गो बाय सिम्पटम्स की तुमी एक्टीव जर मनीस आसा आनी ताका जर कांयच सिम्पटम्स ना जाल्यार वखदां चालू दवरतात. अच्छा, डॉक्टर म्हाका एक प्रश्न आसा. हॅलो 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 दोतोर, मुझे 2 प्रश्न आहेत. मारिया बाय, दोनूय प्रश्न विचार. एक भुरग्या पासत दोतोर घोडे घोडे 3.5 वर्सांचो भुरगो तेका उबो शेता आनी उबो शेतरी सारको तेका मोत दिसत आनी हॉस्पिस या म्हणटा. मागीर तेका थिंग वताय एडमीट कोताय आनी तो वास दिताय आनी 2 दिसान तेका मारिया बाय हे फावटी तुवें अभ्यास सारको करूंक ना. आज आमचे कडेन आसा कार्डिओलॉजिस्ट, म्हणजे हार्टाचो दोतोर. हा, अभ्यास करून आयला? विचार प्रश्न. त्या भुरग्याक हार्टा दोतोरा बोगले व्हरून तुमची बोगले थिंग मेडिकल आनी तेका दाखोवपाक सोदताली. तेका हार्टा बी माझी कितें मारे करीत म्हणून. आनी दुसरो प्रश्न, अशें करून कोणें बोवाड मारली कितें जालें जाल्यार व्हड्यान डॉप जाता त्या पेशंटाचे आनी मागीर उज्या हाटींतल्यान सारके ओड मारून येता. ते हार्टा कितें तेका लागून कितें मागीर दोनी प्रश्न सांग. म्हणजे आता म्हाका सांग, हे दोगूय प्रश्न एकाच पेशंटा बद्दल आसा तुजे? ओके. भुरगो जो 3.5 वर्साचो आसा ताका एक्झॅक्ट कितें म्हणटा कितें जालें? उबोच म्हणजे खरस मारता, म्हणजे ब्रेथलेसनेस आनी परहॅप्स दे मस्ट बी गिविंग नेब्युलायझर ताका दिवन ते मातशें तो फील्स बेटर. दॅट इज सो 3.5 वर्साचो भुरगो जो आसा तो कळपाक कठीण की कित्या खातीर खरस मारता ऑर ही कितें पुलमांवाच्या कितें दुयेंसा खातीर, हार्टाच्या दुयेंसा खातीर काय आनी कितें तिसरोच प्रॉब्लम आसा. सो असल्या केसीन जनरली स्टार्ट तुमचे पिडियाट्रिशनाक दाखयात आनी स्टार्ट विथ द पिडियाट्रिशन पळोवन सांगतलो की फुडें हार्टाच्या दुयेंसाचे कितें आसा दुबाव. तसो जर दुबाव आसा जाल्यार मागीर ऑफकोर्स तुमी मेडिकलान येवन दाखोवंक शकता. पूण आय थिंक पयलीं पिडियाट्रिशन भुरग्यांच्या दोतोराक पयलीं दाखोवन पळयात. दुसरो प्रश्न मनशा बद्दल की जाका कितें व्हडलें मोठ्यान आवाज ते सेम चायल्ड सेम चायल्ड ताका मागीर फाटल्यान दुखता अशें तशें, म्हणजे आनी ते भुरग्याचेंच जाल्यार अगेन ते सारकें पळोवचें पडटलें. 3 वर्साचो पॅल्पिटेशन्स हांव नको. एक्सप्रेस ऑल्सो इज इट अ डिफरंट पेशंट मे बी हांव नको. मे बी शी इज टॉकिंग ऑफ अ डिफरंट पेशंट हांव नको. डॉक्टर, बऱ्याच प्रश्नांची सरबत्ती चालू आसा आनी यू हॅव टू रियली प्ले वेल. आय कॅन अंडरस्टँड. एक 2 मिनटाचो विसव घेवया आनी परतून सुरू करूया. हॅलो दोतोर, ह्या कार्यावळीचो उत्तरार्ध म्हणजे सेकंड हाफ आणि म्हज्या बरोबर आसात डॉक्टर गुरुप्रसाद नायक, गोंयचे नामनेचे कार्डिओलॉजिस्ट म्हणजे हार्टाचे तज्ञ दोतोर. तुमचे ह्या विशयी प्रश्न आसतात ते तुमच्यानी आमकां विचार येता. नंबर आसा 24904444 आणि 24904445. प्रश्न विचारतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचा आवाज कमी करात. डॉक्टर, आता एक मातसो थोडंसं लायटर मोमेंट म्हाका सांगात की आता म्हणजे खुबशे फावटी अशें आमी पळयतात न्हय, म्हणजे लोकांक रोखडोच म्हणजे काळजान दुखलें म्हणटा, काळजाक बरें दिसलें म्हणटा, काळजान सावन मोग करता म्हणटा आनी रोखडो तो म्हणजे व्हॅलेंटायन डे बी लागीं पावला. हाची अशी तुमचें म्हणजे कितें अशें मोगान पडप किंवा तसो हार्ट ब्रेक जालो जाल्यार इज दॅट अफेक्ट्स द हार्ट, म्हणजे एक्चुअली खरें म्हणजे काळजाक तसो मार बी बसता तो म्हणल्यार लोक म्हणटा काळजाक धोको बसलो अशें म्हणटात न्हय, किंवा अशें मातशें हाचेर मातशें थोडेशें लायटर मोमेंटान सांगा आमकां. खरें म्हणल्यार देर इज समथींग कॉल्ड एज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम म्हणटात. म्हणजे असो आसता थंय मेडिकलान? अच्छा. ते ह्या एजीचेर जनरली दिसना. जनरली ह्या म्हणजे खंयच्या?
तुम म्हणटा तशें कितें 15, 20, 30, 25 वर्साचे भुरगे त्या एजीचेर जनरली सो जनरली यू सी इट ओल्डर तातल्या तातून वयान मातशे ओल्डर पीपल ना सारकें सांगात मातशें म्हणजे कितले म्हणजे वॉट एवर आय मीन टिपिकली म्हणजे वॉट म्हज्या केसीस आय वयाचे- हॅव सीन इज 50s 60s हांव तुजें वय नको सो जनरली 50s 60s अच्छा. आणि जनरली इट इज बिकॉज ऑफ सम इंटेन्स इमोशनल स्ट्रेस कितें कोणाची सपोज फॅमिलींचो कोण तरी पेड्ड्यार जालो नाल्यार कोण खूब सीक आसा नाल्यार किंवा तो even in- सेकंड टाइम मोगान पडलो किंवा तेजे प्रेमीक सोडून गेले अशें समजूया लेट्स लायटर तसले तरी केसीस पळोवना अच्छा. बट ऑब्वियसली इफ बरें, इट इज इंटेन्स इनफ आय गेस इट कॅन डू इट ओके पण एकच म्हाका सांगा ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जाता कितें जनरली द हार्ट मसल बिकम्स वीक आणि Oh. पीपल गेट हार्ट फेलियर अच्छा so- म्हणजे मोरल ऑफ द स्टोरी अशें म्हणटा की जाणट्या पयार प्रेमान पडप धड न्हय बेस्ट म्हणजे तितकेशे प्रेमान पडना की प्रेमान पडले जाल्यार अटॅचमेंट चड दवरूं नाका यंग एजीर हरकत हांव तशें म्हणना ना ना तुम्ही तशें म्हणना हांव तशें इंटरप्रेट करता डॉक्टर एक प्रश्न घेवया हॅलो 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 हांव हा. म्हापशेच्यान उलयतां हां उलयत हय म्हाका 8 म्हयन्या पयलीं म्हाजी एन्जिओप्लास्ट जाला हं, सो तेन्ना म्हाजे एक्चुली 3 ब्लॉक्स आसले हय बट तितून स्टँड घातला आनी दुसऱ्यो 60 आनी 40% ब्लॉक आहा हय जर हांव प्रॉपर केअर घेयत जाल्यार त्यो 2 शिरो ज्यो आहा पळय त्यो क्लियर जावपाचे कितक्यो चान्सीस आहा आनी जर सारके केअर घेत जाल्यार म्हाजी लायफ कितकी वाडटली अरे वा कितें प्रश्न विचारला सामको दोन्ही पण सामके मार्मीक प्रश्न सामको गन पॉयंटाचेर सामके डॉक्टर ओके सो ओदो म्हणल्या भशेन सगळ्या प्रत्येक ब्लॉकाक एन्जिओप्लास्टी करप और स्टेंट घालप अशी प्रॅक्टीस नासता सो अगेन पळोवन सांगतात एक्चुअल एन्जिओग्राम पळोवन मागीर दोतोर एडवायस करता की बाबा कितें करपाक जाय नाव इन युअर केस 60% 40% अगेन डिपेंड्स की खंय ब्लॉक्स आसात 60% 40% पूण इन जनरल इन मोस्ट ब्लड वेसल्स चडशा ब्लड वेसल्सान एक 70% 75% ब्लॉक असता तेन्ना जनरली स्टेंट घालतात अगेन दॅट इज नॉट अ रूल दॅट मे बी द केस इन युअर तुमच्या हातून की त्या खातीर एखाद्या तांणी स्टेंट घालूं ना मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे वखदां घेवप एट द सेम टायम वखदां घेवन सुद्दां ते ब्लॉक्स कंप्लीट क्लियर अशें जावचे ना थोड्या कितें प्रकारान मातशें कितें कमी जावपाक शकता पूण कंप्लीट क्लियर म्हणजे सामकी नॉर्मल शीर जावपाचे प्रकार ना पूण वखदां घेवन केअर घेतली जाल्यार फुडें हार्ट अटॅक जावपाची बी संभावना खूबच कमी आसता अच्छा म्हणजे यू कॅन लिव्ह ऑलमोस्ट अ नॉर्मल लायफ अशें म्हणूं येता वेदर दॅट ब्लॉक इज देअर ऑर इट हॅज बीन क्लियर दॅट इज इनसिग्निफिकंट अशें म्हणूं येता म्हणजे व्हडलोसो तसो हें ना जर ताणें म्हटलें की त्या पद्दतीन जर ताजें वेवस्थीत केअर घेतलें जाल्यार आनी इफ इज बाबा ताणें आपलें सगळें वेवस्थीत सांबाळ्ळें जाल्यार आरोग्य हय सगळ्या लोकांचे हें आसता विचार आसता की ब्लॉक आसलो ब्लॉक काडचो सगळें बरें जातलें बरोबर. तशें That is- नासता that is- तशें हय. नासता ब्लॉक आसून सुद्दां ऑर ब्लॉक काडून सुद्दां ऑर बायपास करून सुद्दां सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट इज वखदां घेवप सारकी आपल्या आरोग्याची काळजी घेवप एक्सरसायज डायट तंबाखू वापरप ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी आर मोर इम्पॉर्टंट देन दी प्रोसिजर्स बरोबर डॉक्टर म्हाका सांगता हॅलो हॅलो हां विचारात हा हॅलो हांव पेडण्यासान उलयतां उलयात टीव्हीचा आवाज कमी करात आणि प्रश्न विचारात टीव्हीचो आवाज कमी करा शाबास म्हाका हांवें 2दा एन्जिओप्लास्टी केली हा. 99 एक फावट 2006 फावट दुसरी फावट केली हय 2 एन्जिओप्लास्टी केले हय हांवें एटरवा एक घेता हय रात्रीचे हय आणि सकाळचे क्लोपिवास हं. हे 2 फक्त घेता म्हाका आतां खरंच मारता हं. आणि दुसरे गॅसाचो हे वाडला हेच्यार कितें उपाय मेळत बरें म्हाका सांग तुमचें आतां वय कितें आनी तुमी काम कितें करतात वय 70 रिपोर्टिंग करता 70 अच्छा डॉक्टर म्हणजे ऑब्वियसली तुमकां हार्टाचें दुयेंस आसा 2दा एन्जिओप्लास्टी जाल्ली आसा 2006 लास्ट 2006 ते 2015 म्हणजे बरोच तेंप जाला खरंच केन्नाच्यान मारता हें इम्पॉर्टंट कितली मारता हें इम्पॉर्टंट पूण स्पेशली जर खरंच हळू वाडत गेल्या ऑर हालींच्या काळाक खरंच मारूंक लागल्या नाल्यार खूब खरंच मारता जाल्यार मागीर फुडें टेस्ट करून पळोवचें पडटलें की हार्टाचें दुयेंस फुडें वाडलां आनी कितें जालां आनी कितें टेस्ट करून तें ठरोवप हें सगळी हिस्ट्री घेवन तपासून कार्डियोग्राम पळोवन मागीर ठरोवचें पडटलें की बाबा कितें करपा जाय एक स्ट्रेस टेस्ट म्हणून करपा जाता एन्जिओग्राम म्हणून करपा जाता